घरोघरी आम्ही आज भोवन जशोवाचो प्रचार करता की 23 एप्रिलाक जी निवडणुका जातली या पोटनिवडणुकीन भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार जोशुआ डिसोजा म्हणजे बाबुशाक जी लीड गावताली त्याच्या जास्त मोठ्या प्रमाणात लीड आमकां दिवची गरज आसा। त्या खातीर आमी आज प्रत्येक घराघरां वचून सांगतात की जोशुआ डिसोजाच्या फाटल्यान खंबीर उबे रावात आनी म्हापशाचो विकास जो नियोजनबद्ध विकास करपाचो आसा आमकां तो विकासा खातीर भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार निवडून येवप ही काळाची गरज आसा। भारतीय जनता पक्षाचा भारतीय जनता पक्षाचा गेली कित्येक वर्सां सुभाष शिरोडकर ह्या मतदारसंघाक विजयी जायत आसा आनी ह्या मतदारसंघा फाटले सुभाष शिरोडकर 5000 वयर मतान विजयी जाल्लो आनी आतां सुभाष शिरोडकर फॉर डेव्हलपमेंट बीजेपी प्रवेश केल्लो आसा। कारण काँग्रेस पक्ष हो निस्ताबून जाल्लो पक्ष आसा, ते लिडरशीप म्हणटी ना, ते कितें जाल्लेलें आसा। पूण सुभाष शिरोडकर योग्य वेळार योग्य निर्णय घेतला आनी सुभाष शिरोडकर शिरोडेच्या आनी गोंयच्या विकासा खातीर सुभाष शिरोडकर बीजेपी पक्षान आयिल्लो आसा आनी ह्या बीजेपी पक्षान येवन शिरोडेचो सर्वांगीण विकास सादपाचो तांचो प्रयत्न आसा। तो 10 दिसांचो कळाव आज तुम्ही थोडोसो आणि मेहनत घेवपाची गरज आसा, जाणे करून जे प्रेयोचे गटारांतले रेबे जे हांगा वळोन आयिल्ले आसा ते रेबे खंय तरी पयस धाडपाची गरज आसा, तांकां ह्या राजकारणापासून हद्दपार करपाची गरज आसा। कारण राजकारणापासून हद्दपार करपाची कारण कितें गरज आसा, कारण हे राजकारण म्हळ्यार कोणाचो बापायचो फांत न्ही, एका वैयक्तीक घरापुरते हे सगळे काही गोष्टी झाले ना।